दॅट इज ओके. कोणी तरी शेजाऱ्यान सांगलें, तांणी सपोर्टींग एफिडेवीट दिलें की हो भंडारी समाजाचो. जसो तूं आतां म्हणटा पळय, आमी उपेंद्र बाबाक विचारताले, तसोच एक शेजारी वचून ताका सर्टिफाय करूं शकता. नाजाल्यार एक आमी तालुका कमिटी केल्या आनी एक केला, तांणी एक एफिडेवीट दिल्यार जाता. कोणी तरी एक इमिडिएट फ्रेंड, काका तेजो कोणी तरी हे दिल्यार जाता. आज आयक ही जाली, हे जालें. आमचो हॉनरेबल CMय म्हणटालो समाजाची सर्टिफिकेट जाय. एक वर्स पयलीं सुद्दां म्हणटालो, एसेंब्लीक सुद्दां म्हणटालो. मागीर संजीव बाबान ह्युमन रायट्साचेर, आतिश मांद्रेकरान ह्युमन रायट्साचेर वचून क्लॅरिफिकेशन मागलें. तांचे कडेन एक जजमेंट आसा की ऑर्डर आसा, जी ह्युमन रायट कमिशनान दिल्ली ती ऑर्डर आसा. तातूंत क्लियरली म्हणलां, बेस्ड ऑन माधुरी पाटील जजमेंट, की हें नाका म्हणून, समाजाची सर्टिफिकेट नाका. आमी म्हणटा समाजाची सर्टिफिकेट दिल्या. हांगा आमचो कॉर्पोरेटर निवडून आयला, पणजे शहरानूच कॉर्पोरेटर निवडून आयला. ताची सर्टिफिकेट कोणी इश्यू केल्ली? आमच्याच भावांनी कोणी तरी इश्यू केल्ली न्हय. तो आमचो, हे प्रश्न विचारता तुका. तूं म्हणटा पळय इतलें क्लॅरिफिकेशन आसा पळय, तो आमचो, हें सांगात. एक मिनिट राहा, 2 मिनटां उलयता. मडगांव एक जाला, तो एक सर्टिफिकेट आमच्याच भावान इश्यू केल्ली आहा. तो आमचो हाका न्ही तोड आसा. जर कोणी तरी खंयच्या स्टुडंट्सान, खंयच्या तरी विद्यार्थीनी, आमचोच बांधव कोणी तरी म्हणला की येस हांव भंडारी समाजाचो, हो म्हाका OBC सर्टिफिकेट दिवची, आनी ताका दिला, तो चुकीचो मनीस आसा. तुमी ऑब्जेक्ट करा. वी आर विजिलंट हियर. हांगा रोल आमचो आसतलो. तुम्ही आयज हो जो धंदो चलयला न्हय, गेल्या 15 वर्सां चलयला न्हय, माधुरी पाटील, पण आता दोतोरान सांगले 12 डिसेंबर 2023 प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंटान ऍक्ट केलेलो आसा की ही सर्टिफिकेट गरज ना. जेन्ना तूं स्वता नोटिफिकेशन काडटा गॅजेटीचेर, तुजो सरकार आसा ते थंय प्रिविलेज लागना म्हणून तो उलयलो, त्या पॉलिटिकल टॉक्स. ह्या पयल्या सरकारान 13 जेन्ना मनोहर पर्रीकर सरकार आसलो तेन्नाय नोटिफिकेशन काडलेलें आसा, गॅजेटीचेरूच काडलेलें आसा, समाज सर्टिफिकेट नाका. पळय हांव कित्याक क्लियर करता, जेन्ना हांव केस जिखलो तेन्ना म्हाका एका पॉलिटिशनान फोन केलो, संजीव बाब कितें करता तूं? जरी तर आमी ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाचे बंद जाले, आमचे कडेन कोण येतले? म्हणजे कोणाक तरी पॉलिटिशनाक ह्या लोकांक स्वतावपाचें आसा. पळय प्रत्येकाची स्वताचो स्वार्थ घेवन हांवूय पॉलिटिशन. आमच्या भुरग्यांक म्हाका एक सांग, जेन्ना तुका त्रास पडटले, एक स्नेहा नायक म्हणून दुर्भाटचे भुरगे मडगांव तालुक्याचे, तेणे सर्टिफिकेट एप्लाय केली. आयका मातशें प्लीज. हे 16 वर्साचे भुरगे आतां ह्या फावटी ह्या अकॅडमी इयरान ते भुरगे ते धाकटे, तेजो बापूय शेतान काम करपी काय बेश्टो डेली लेबर, तेणे आपल्या शेजाराक विचारलें ही सर्टिफिकेट खंय मेळटा, कशी मेळटा. ताका समाज खबर ना, ग्रुप खबर ना, काय ना, पूण ते आमच्या समाजाचे. ताका कोणें सांगलें फोड्या वच रुद्रेश्वर सदनिका म्हणून आसा, थंयसर वच आनी घे सर्टिफिकेट. ते बापाय घेवन गेले. ते दिसाचे पावले. दिसाचे ऑफिस ओपन आसना, सांजचे आसता. ते परत गेले. दुसऱ्या दिसा परत येयले. ताका सर्टिफिकेट मेळ्ळी. तेणे ती एप्लाय केली. हे किशोर नायकाक कळ्ळें की ह्या भुरग्यांक 100 रुपयाचे गिरायक थंय घातले म्हणून. येता कोणाक काय नाही का म्हणून त्याच्या पोटान तापलें. तो गेलो आनी डायरेक्ट तेणे वचून आनी देवानंद नायकान डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेंट केली. ह्या भुरग्याची सर्टिफिकेट ऑब्जेक्शन कॅन्सल करची. अरे कोणी ऑथॉरिटी दिल्या? म्हणजे देवानंदान जर गिरायक घालिना जाल्यार देवानंद भुरग्याची सर्टिफिकेट हांवें डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केलें, हनुमंत दासगडान धाडलें आनी ताका सांगलें जरी जर तूं 24 वरां भितर ताका दिना जाल्यार हांव ह्युमन रायट्साक वयतलो. तेणें 24 वरां भितर दिवंक ना. पात्रांवांनी रिक्वेस्ट केली ताका, तेणें दिवंक ना. ताका वयल्यान प्रेशर आसलो दिवनाका म्हणून. नेक्स्ट डे मागीर हांवें दोतोरान आमी ह्युमन रायट्साक घातले. ह्युमन रायट्सा कडेन हांव स्वता ताका हीच स्टोरी सांगली. हांवें ह्युमन रायट्साक सांगलें सर दिस इज माय डॉटर, समाजाचे चेडूं म्हाजें तें 16 वर्साचे भुरगे, म्हाका जाय ते तुजे खुर्चेर बसलेले. आनी जरी तर आयज ताका हो प्रेशर जावन तेणें जर एज्युकेशन सोडलें, हांव तुकाय सुरू करतलो. कित्याक ते म्हाजे भुरगे. म्हाज्या भुरग्याक तुमी अत्याचार करूं नाका. असलें करपाक तुमकां सर्टिफिकेट जाय?
हांव एक प्रश्न विचारता जे कोण डिमांड करता हो म्हाजो प्रश्न सगळ्यांक आसा मी अशें स्वतापाक म्हणजे तुज्या दुकानार येयना म्हणून तूं ताका स्वतायता तेज्या दुकानार गेल्यार ते आमचे तशेंच एक केपें जालें केप्याची एक सर्टिफिकेट कोण तरी तो कार्यकर म्हणून कार्यकर तेणे आनी तो आपल्या सर्टिफिकेट एक पळय जेका कोणाक घडटा आमी हांगा बसून कांय न्हू उलोवपाक सर्टिफिकेटी छापपाक कांय न्हू पूण ऑथॉरिटी दिल्या कोणें आमकां हू हॅज गिवन द ऑथॉरिटी यू आर अबाव द हायकोर्ट you are above the Supreme Court, you are above the Human Rights Commission. We are governed by the institution called court, called administrative. Yes, सगळे कायदे आसा ते आमी मानूंक जाय. तुमकां बूक दितलो तुम्ही वचून घेयात हांव आनी आमचो फोंडेचो अध्यक्ष जे लोकांनी नियुक्त केल्ले ह्यो आमी अशे कमिटी ऑफिसार आमी काडिल्ली कमिटी ह्यो लोक नियुक्त लोकां मेरेन बसून काडिल्ली कमिटी सगळे फोंडेच्या लोकांनी किंवा मडगांव किंवा बाकी सारकें तालुका सगळे लोकांनी थंय गांवांनी लागून काडिल्ली कमिटी आनी ज्यो कोणी पळय ते पणजे हाडून काडले कमिटी तांकां तुमी बूक दिल्या आमी अशें म्हणूना की तांकां दिवं नाका अशें म्हणून आमी पूण जेन्ना दोन्ही कमिटी आसा तेन्ना दोन्ही कमिटीच्या लोकांक तुमी ते बूक दिवपाक दोन्ही कमिटी ती म्हणला पण आमचे सर एक संस्था आसा आयज विजय आशिल्ले समाजाचे जे लोक हांगा आयले ना जे लोक बेजार जातात तेंचेच पूण सोपया तालुका कमिटी काडला त्या तालुका तुमचे समाजाचे लोक आयल्या जेका इंट्रस्ट कॉम्प्लिकेशन आसा म्हणजे तुम्ही कशे तुम्ही लोकांक बुक्स दिता तर म्हणजे तुमचो एक्टूच इल्लिगल जातो न्ही आनी तुम्ही हे हिशोब कशे घेता खंयच्या तुम्ही आतां तुम्ही इट्स अ रॅकेट तुम्ही हे स्टॉप करा समाजाचे लोक खंयचे समाज सर्टिफिकेट एकूच भंडारी समाजाक प्रॉब्लेम जाता 19 जाती आसा ओबीसी कोणाक कितें बाकीच्या प्रॉब्लेम जायना हो प्रॉब्लेम आमकांच जाता म्हणजे आमचे लोक शिकोवंक ना ऑनलायन समाजाचे लोक घरा बसून पळयता कोण सेल्फिश आसा पळय तो आता जे हांवें उलयला एक इन्क्वायरी जावची आनी एक कोणे हिंकां अधिकार दिलो हो एजीएम हेंच्यांनी 21 ते 25 एकूय जावना जाल्यार एजीएम जावना जाल्यार तेजो एक्सपेंडिचर आज पास जायना बिकॉज एजीएम इज द फायनल ऑथॉरिटी एजीएमान ताका अप्रुवल दिल्या उपरांतूच तो मान्यता जे समाजाचे सगळे सिनियर मेंबर्स हांगासर मुजरत हजर रावले आणि पार्टिसिपेशन उत्स्फूर्त दिले तांकां आमच्या समाजाचे सगळे आजी माजी पदाधिकारी जे हांगासर हजर रावना आनी आमकां एकांचे ऑनलायन पळयता आसतले तांकां हांगासर जे माझे मिडिया भाव हजर आसा तांकां आणि इतर सगळ्या समाज बांधवांक एक आवाहन करता की मतभेद आसप गरजेचे आसचेच पण ते हेल्दी मतभेद आसचे आणि त्या मतभेदांतल्यान बरें कितें तरी विचार मंथन जावन समाजाचो उत्कर्श जावचो ह्या दृश्टीन सगळ्यांनी प्रयत्न करुया क्षत्रिय भंडारी समाज आपले क्षात्रतेज प्रत्येकान तेजी जाणीव दवरची जरी कांय कारणां खातीर हो शब्द वगळो जाल्यार तेन्ना तें कंपल्सन आशिल्लें आनी आपूण कोण हेची जाणीव दवरची आनी आपली शक्ती वळखून समाजा खातीर दिसान दीस बऱ्यांतले बरे प्रयत्न करचे समाजाची उदरगत जावची ह्या दृश्टीन वावुरचें आनी ही सभा हांगा सगळ्यांची जाहीर करता. नमस्कार. आयज एज पर बायलॉज गोमंतक भंडारी समाजाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आम्ही घेतली. हे सभेची नोटीस 24 कारणी समितीची निवडणूक घेण्याची पद्धती आणि कालमर्यादा निश्चित करणे या दोनांपैकी दुसरो अजेंडा जो आयटम आशिल्लो त्या संबंधी हायकोर्टान जे 12 तालुक्यांच्यो 2 मेंबराच्यो कमिटी काडलेली आसा. बार्देश आणि फोंडा खातीर 3 मेंबराची कमिटी काडलेली आसा. ह्या कमिटीक सब कमिटीक आम्ही जबाबदारी दितले की तालुका वायज लिस्ट ऑफ वोटर्स जे आसा ते व्हेरीफाय करचे बेस घेऊन रजिस्टर्ड वोटर लिस्टाची आणि
ते लिस्ट मुखावेले आमसभेत स्पेशल जनरल बॉडी मिटिंगेत परत डिस्कशनाक येतली आणि ते फायनलायज जातले. नंतर दुसरो आयटम आशिल्लो एओबींतल्यान की फाटली कमिटी जी हांगासर आशिल्ली तेंचे आर्थीक वेव्हारांचे ऑडिट करचे 21 ते 26 मार्च 26 ह्या पिरियडाचे. ते काय सर्वसंमतीन मान्यता मेळिल्ली आसा. त्याच प्रमाण गव्हर्मेंटान जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमा खातीर 100 पॉयंट रोस्टराचें कॅबिनेट डिसिजन घेतलेलें आसा. त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन करपाचो एक ठराव हांगासर पारीत जाल्लो आसा. आमच्या समाजाची म्हापसा एक प्रगती संकुल हो हॉल आसा आणि थंय वर्सभर कार्यावळी जातात. तशेंच मडगांव आमचो एक बारीकसो हॉल आसा पाजीफोंड भंडारी भवनात. त्या दोन्ही हॉलांचे आणि थंयसर जे वेव्हार घडटा तेजो नियाळ घेवपा खातीर एक स्वतंत्र समिती सब कमिटी म्हापसा खातीर आणि मडगांव खातीर काडपाचो एक ठराव हांगासर जाल्लो आसा. नंतर जी सर्टिफिकेट्स आमी इश्यू करतात तेजेर भासाभास जाली. कांय लोकांचे म्हणणे पडले की सर्टिफिकेट दिवची न्हू, कांय लोकांचे म्हणणे पडले सर्टिफिकेट दिवची. तेजेर डिसिजन जाल्लें आसा की जे बूक भायर गेल्या आमी दिल्या ते परत मागोवचे. तेजेर विचार जातलो. कायदेशीर सल्ला एडवायस घेवन आमी तेजेर मुखारचें डिसिजन घेवप शक्य आसा ते घेतले. एकंदरीत आयची मिटींग बरी जाली. 137 सभासदांनी हांगासर हजेरी लायली आनी सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन उत्स्फूर्त आशिल्ले. 2-3 महिला मेंबर्सय आशिल्ले आणि सगळ्यांनी चर्चेत भाग घेतलो. बरें सहकार्य केलें. त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आणि मिडियाचे परत धन्यवाद व्यक्त करतो. देव बरें. सर इलेक्शना संदर्भात कितें झालं की तुमच्या टर्मा भितर इलेक्शन घेवचें अशें म्हणजे आता उरले तुमचे 4 महिने. सरकारान जी ऑर्डर इश्यू केल्या तितून म्हाका एक जबाबदारी दिल्या की समाजाचें इलेक्शन घेवचें. पण इलेक्शनाचो इश्यू सबजिटायज आशिल्ल्या कारणान आज तेजेर कांय भासाभास जावना. पण आमचो प्रयत्न आसतलो की उरलेले जे 4 महिने आसा त्या 4 महिन्यांत शक्यतो इलेक्शन जावचें आणि तें जातलें अशी आमी आस्त बाळगुया. सर आनी एक विशय जाल्लो की मेंबरशीप आसा जी थोडी मेंबरशीप आहा न्ही थोड्यांचो एक विशय आसलो की आमी मेंबर जाल्यार पण तांकां रायट्स ना. सो तेजेर कितें विशय जालो? तितून आमकां ह्या मेंबरशिपा संबंधी मातशी क्लॅरिटी जाय पडटली. लिगल एडवायस घेवचो पडटलो. एका फ्रॅक्शनाचें म्हणणें अशें आसा की जे 3914 मेंबर्स आसा आणि जेका सरकारी रिस्पेक्टिव्ह ऑफिस जे आसा स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज नॉट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी किंवा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज तेंची अप्रुवल आसा जाल्यार तेच लिस्ट व्हॅलिड आसतलें आणि त्याच लोकांक वोटर्स रायट आसतलो. कांय त्या 3914च्या भायर आनी नांवां कमिटीन रेकॉर्ड केल्ली आसा. पण त्या नांवांक जर सरकारची अजून अप्रुवल मेळुना जाल्यार घडये तांकां वोटींग रायट मेळटा काय ना मेळटा हो दुबाव आसा. तो डावट विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटी लिगल ऑथॉरिटी कडेन कन्सल्ट करून तो डावट क्लियर करपाक पडटलो आमकां. तो डावट क्लियर केल्या उपरांत तांकां वोटींग रायट्स मेळटा काय ना नंतर वोटर्स लिस्ट कितकें हें फायनल जातलें. हो प्रोसेस चालू आसा. ओके सर, आयज एक मेजर मुद्दो आमी डिस्कशनाचो पयलो सर्टिफिकेटाचो. सो तितून तुमकां प्रश्न एक आयलो की तुमचे कडेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा काय जावं खंय इन रिटर्न आगे ती सर्टिफिकेट दिवची. तुमी तेन्ना ना म्हणून सांगले. सो तशें नासतना सुद्दां हो डिसिजन कसो कितें आलो काय म्हणून सर्टिफिकेट दिवपाचो आणि हे जे बुक्स जे दिल्यात ते सर्टिफिकेट दिवपाक? एक समाज संघटना म्हणून जेन्ना ही गोमंतक भंडारी समाजाची संघटना इतकी वर्सां वावुरता तेन्ना स्पेसिफिक रिटर्न इन्स्ट्रक्शन्स आणि कायद्यात हेजो खंयच उल्लेख नासतनाय बी इतकी वर्सां सर्टिफिकेट्स भुरग्यांक दिल्ली वताली आणि त्या सर्टिफिकेटा वरवीं तांकां ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट मेळोवपाक सोंपें पडटालें असो आमचो समज. ना पूण एज अ एडमिनिस्ट्रेटर तुमी गव्हर्मेंटान अपॉइंट केल्लो न्हू. सो तितून तशें डिसिजन घेवपाक शकता काय म्हणून? डिसिजन नवीन कांयच घेवना. जी सर्टिफिकेटां पयलीं दिताली आनी तालुका पातळीचेर दिताली तशीच भुरग्यांची सोय जावची म्हणून ती सर्टिफिकेट दिवपाची जी हें आशिल्ली मेथड आशिल्ली ती कंटिन्यू केल्ली. आणि कांय तालुक्यांतल्या रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा तेंचो हेल्प आमी घेतलेलो. जर
आम सभेक ही एनमुखार सर्टिफिकेटां दिवची न्ही अशें दिसता जाल्यार तेजेर ऑब्वियसली विचार करचो पडटलो आनी तो विचार जातलो. आणि समाजाचो इन्कम फक्त सर्टिफिकेटार म्हणून पयर एक्सप्रेस जाली सो ताजेरूय हांगासर एक डिस्कशन जालें की समाजाक फक्त सर्टिफिकेटांच्यान येयना तर बाकीचे आनी हे सोर्सीस. हांवें आतां म्हटलें तशें आमचे म्हापसा एक प्रगती संकुल हॉल आसा थंय आमचे कार्यक्रम घडटा ते आमी भाड्यान दिता थंय उत्पन्न आसा आनी म्हाजे कडेन अजून पसून रेकॉर्ड्स हँडओव्हर फाटले कमिटीन केल्ले ना कारणान म्हाका तें उत्पन्न कितें आनी कितें हेजेर क्लॅरिटी ना. पण फक्त सर्टिफिकेटान उत्पन्न मेळटा हें बरोबर न्ही. आमची उत्पन्नाची साधनां आनीकय आसात. सर एका कमिटीन एक आरोप केला की आता सध्या तुम्ही जो हे आसा कमिटी कडल्यान तुम्ही पैसे काडटा म्हणजे तुम्ही आता त्यांका पावर आसा सॅलरी जी तुमची आसा salary आसा ट्रॅव्हल जो किंवा तुमचो आसा तुम्ही टीए मागीर तुम्ही जेवणाचे पैसे घेता असो तुम्ही आरोप आसा आणि तुम्ही म्हणजे समाजाची जी तिजोरी आहा ती खाली करतले असोय तेंच्यांनी आरोप केला. हेजेर तुमचे कितें म्हणणें? योग्य वेळार ह्या सगळ्या खर्चाचे ऑडिट जातले आणि हे सगळे आरोप जेवणाचो बिवणाचो खर्च घेता पळय म्हणटानी ते सगळे निराधार आसा. जे मिनिमम खर्च करचे पडटले ते करचेच पडटले आणि जर ऑथॉरिटीज आसा तांकां तितून कितें वावगे दिसले जाल्यार तेजेर योग्य ती कारवाई जातली. पण अवास्तव खर्च खंयच जायना ही हांव तुमच्या मार्फत सगळ्या समाजा पर्यंत मेसेज धाडूंक शकता. आणि एक आता विषय आलो की तुम्ही आता तेच म्हटला की मेंबर जे आसा 3100 कितके आणि त्याच्या भायर जे आसा सो तांकां आतां इलेक्शनाक रायट्स ना सो ते कितें म्हणटा हो आमचेर अन्याय आसा बाकी सगळे भुरगे आसा हेजेर कितें तोडगो जातलो काय ते अशेंच उरतले कारण ना जाल्यार फाल्यां अशें जातलें की जे कोण मेंबर ना आनी जे रजिस्टर जाल्या आनी तेंच्यांनी जर फाल्यां एक केस घातली किंवा आमकां रायट जाय जाल्यार हेजेर कितें विशय जातलो का अशें केसी जायत वयतल्यो आनी इलेक्शनूच जावचें ना अशें कितें जातलें? एक्च्युअली हे माझे स्वतःचे मत असे आसा की लिस्ट अपडेट करप ही कंटिन्युअस प्रक्रिया. फाटली कितलीशीं वर्सां लिस्ट अपडेट जावना जाल्यार खंय तरी फाटली कमिटी आसा दे आर एट लायबल टू एन्सर द मेंबर्स. सो तेंच्यांनी तेजी जाप तांकां त्या वेळार दिवची पडटली. पण जर कायदो म्हणटा की ज्या लिस्टाक गव्हर्नमेंटाची अप्रुवल आसा तांकांच वोटर्स रायट मेळटलो जाल्यार आमकां कायद्या प्रमाणे वचचें पडटलें. पण सर अनेक तुमकां विचारता की तो अजून तुमच्याकडे ते अकाउंट्स आणि बाकीचे डॉक्युमेंटेशन आदले कमिटीत तुमकां अजून दिवंक ना. 2 महिने ऑलरेडी हे जालो आणि तुमचे कडेन 4 महिने उरल्या. हे फुडें तुमी कशें डॉक्युमेंटेशन घेतले एज अ एडमिनिस्ट्रेटर? हे मॅटर ऑलरेडी कोर्टान आसा आनी कोर्ट तेजेर वेगवेगळे कितें तरी निकाल दितलो अशी आमी आशा बाळगूया. बरं थँक्यू. आणि सर एक तुम्ही समाजाचे हॉल आसा हांगासर आणि आयज कितें ठराव घेतला तेज्या बद्दल कित्याक हांगासर प्रायवेट हॉल आज ठराव घेतला तो सेकंड संडे ऑफ द मे इज अवर एन्युअल डे समाजाचो वार्षिक दीस आणि ते दीस कायद्यान एजीएम घेवची अशें बायलॉज म्हणटा. सो आमचो जो प्रगती हॉल आसा म्हापसा तो हेमुखार सेकंड संडे ऑफ द मे बाकी कसल्याच कार्यक्रमा खातीर बूक करचो न्ही आणि तो एजीएमा खातीर दवरचो असो आयज ठराव जाल्लो आसा. थँक्यू. सर आनी एक प्रश्न आसा की काही आयज कार्डां आपल्या कडेन आसा तांकां वोटींग रायट ना अशें तांकां म्हणणें आसा. त्या संदर्भात कितें ते कार्डां व्हॅलीड आसतली काय ना? वोटींग रायट्स हांवें म्हटलें तशें एजीएम ही आयज जाल्या ती आमच्या बायलॉजा प्रमाणे जाल्या. आमची घटनेन कितें म्हणलेलें आसा की एवरी सेकंड संडे ऑफ मे आमची एजीएम जावची आनी एवरी 3 years एक्झिक्युटीव कमिटी त्या एजीएमान निवडची. म्हणून आज ही एजीएम जाली आनी एक बरी हातून घेवन बरें डिस्कशन जालें. खूब तेंपान त्या अजेंडाच्या प्रमाणे पयलो अजेंडा, सेकंड अजेंडा, थर्ड अजेंडा, फोर्थ अजेंडा अशे तरेन सगळो वेव्हार जालो. आनी आयज सांगपाक बरें दिसता की आमचे लोक आयज एक वेव्हार एजीएमाचो कसो करचो होवूय शिकोवंक लागलेले आसा आनी शिकता. ही एक उमेद. वयल्यान पयलीं तुमचो योगदान आसा मी येयले म्हणून आमकां बरें दिसता प्रेस कॉन्फरन्स. सेकंडली कितें आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट की हांव एडमिनिस्ट्रेटराक कॉंग्रेच्युलेट करता की तेणें धाडस दाखोवन ही आमचे मिटींग दवरून हाडली. ही फर्स्ट अशी एजीएम आसा जी आमची सेकंड संडे ऑफ मे जाली. आनी हेज्यान पयलीं एजीएम 15 तारखेक केन्ना जाय तेन्ना अध्यक्षाक जाय तेन्ना जातालें. तशें जावंक ना, दिशाभूल जावंक ना. हांगा लोकांक आपले जे प्रश्न आपले
ते मांडपाक मेळ्ळें ते लिस्ट जे आसा पळय फर्स्ट एजीएमान एजेंडा आसलो ती लिस्ट आमी फायनलायज करचे सो तेन्ना तांकां आमी हँड ओवर केलें आसा लिस्ट हे अंडर ITI इन्फॉर्मेशन घेतलेलें आसा त्या प्रमाणे 3914 जे लायफ मेंबर्स आसा आनी 61 पेट्रोल मेंबर्स आसा तांकां एजीएम आमच्या इलेक्शनाक रायट उरतलो हे वोट करपाक पूण आतां हितून अपडेट जातलें म्हणजे कितें अपडेट म्हणजे कोण एक्सपायर्ड जाल्यार बी कोण पास जाल्यार पळय तांकां डिलीट करचें पडटा दॅट हॅज टू बी अपडेटेड त्या खातीर ताणें वेगवेगळे कमिटीज काडले आसा हिशोब घेवपाक ताणें परत कमिटीज काडलेल्यो आसा फाटले 5 वर्सां कितें केलां पळय तेचो ते आढावा घेतले त्या प्रमाणे कमिटीक ते रिपोर्ट सबमीट करतले आनी रेजोल्युशन जे आमी घेतल्या पळय समाज बांधवाच्या मदीं एक व्हडलो ठराव घेतला की आमी हेच्यान फुडें समाज सर्टिफिकेट इश्यू करचे ना आनी जे सर्टिफिकेट बुक्स दिले ऑलरेडी ते आमी रिटर्न करतले सो हो व्हडलो एक भयंकर म्हत्वाचो मुद्दो आसा तो आमकां एक व्हडलो न्यूज आसा तो बारीक स्टुडंटाक हेल्प जाता जर तुम्ही एक इश्यू काडलो भितर मिटिंगेक की ते गोवा ऑनलायनाचेर सर्टिफिकेटीची गरज ना तेजेर मातशें सांग कशें आसा पयलीं पोर्टलाचेर सर्टिफिकेट एट पॉयंट सिरियल नंबर 7 एक पॉयंट आसलो की समाज सर्टिफिकेट गरज आसा ह्या हितून लोक मिसगायड जाताले जेन्ना पोर्टल अपलोड करताले तुमी जेन्ना डॉक्युमेंट्स अपलोड करूंक येताले तेन्ना समाज सर्टिफिकेटीची गरज नासली पूण तो फ्रंट पेज पळय आसली पळय प्रोसिजर डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड तितून समाज सर्टिफिकेट तितून लोक कन्फ्यूज जाताले आनी हांचे लोकांकडे वताले सर्टिफिकेट जाय सर्टिफिकेट तालाटी सुद्दां इन्सिस्ट करतालो सर्टिफिकेट दी डेप्युटी कलेक्टर म्हणून तेजेर बरयल्लें आसा न्ही सो मागीर हेजें क्लॅरिफिकेशन घेतलें तांकां हांवें लिगल नोटीस दिली लिगल नोटीस दिवन ताणें डेप्युटी कलेक्टरान आनी तेजेर काडून उडयलें ऑनलायन आतां समाज सर्टिफिकेट गरज ना तुमी डायरेक्ट ऑनलायन गोवा ऑनलायनाचेर वचोन घरा बसोन सर्टिफिकेट एप्लाय करपाक प्रोसिजर सगळो सेम उरता डॉक्युमेंट्स सेम उरता फक्त समाज सर्टिफिकेट पेड जी आसली ती गरज ना अशें आमच्या समाजाची सर्टिफिकेट गरज आयज आनी एक बरी डिसिजन जाला की एजीएमान अशें म्हणलेलें आसा की आमी 10 रुपया दिवन स्टुडंट्स आसा अनएम्प्लॉयड भुरगे आसा तांकां मेंबर करप आनी 100 रुपया दिवन बाकीचे जनरल करूं आमी आनी टार्गेट दवरल्या की 1 लाखाच्या वयर मेंबर करप ही एक बरी गोश्ट जातली की चडांत चड लोकांचो सहभाग आमच्या समाजा कडेन जातलो आता तुम्ही म्हटले पळय मेंबर्स करून घेतले म्हणून तांकां वोटींग रायट्स आसतले सगळ्या वोटींग रायट विल बी फॉर ऑल 1 लाख लोक जाले 1 लाखूय लोकांक वोटींग रायट्स आसतलो ओके थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर